नेस्ले कंपनी आड सुमार 18 कामगार पणजे आझाद मैदानाचेर धरण्याक बसल्यात। तातूंतल्या 3 कामगारांनी मागण्यो पुराय जाय मेरेन आमरण उपास सुरू केला। नेस्ले कंपनींतल्या कंत्राटी कामगारांक हक्क मेळनात म्हूण तांणी युनियन केल्ले। युनियन केल्ल्यान कंपनीन 18 कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्ले। सोमारा सावन ह्या कामगारांनी कंपनीन परत कामार घेवन तांच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण उपास सुरू केला। फॉल्स, फॅब्रिकेटेड, फ्रिवलस आणि फिक्शस स्वरूपाची जी केस घातली ती त्या गावातल्या सगळ्या संस्थांचे वयली केस काढली, पण त्या केसीन तेंच्यांनी केल्ल्या आंदोलनाबद्दल कामगारांक दोशी धरून कामगार वयली केस काडटा म्हणून सांगलेली ती केसय अजून तांकां काडूंक ना। समान काम, समान वेतन आणि एखादो जो सेटलमेंट जाल्या नंतर त्या सेटलमेंटाची बेनिफीट तांकां दिवपाक जाय ते दिवंक ना। त्या बद्दल आमची जी आसा पळय त्यो मागणी आसा त्या मागणी पूर्ण करूंक ना। ताका लागून आज हे आमरण उपोशणाचे शस्त्र आसा ना उपाय म्हणून ते आमकां उगारचे पडलेले आसा। आमचे कामगार जे आसा 18 कामगार इमिडिएटली तांकां काडून उडयल्ले आसा। ते कामगार हांगासर आयज बसलेले आसा आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस काम करपी आणि त्याच प्रमाणे भितरले 3 जाण जे आसा ते आमरण उपोशणाक बसले आसा। बाकीचे साखळी उपोशण अशा पद्दतीन तांकां मदत करतले। बीजेपीन तेंको दिल्ले मडगांव डेव्हलपमेंट फ्रंटान पालिका वेंचणुकेचो जाहीरनामो काढलो। मडगांव पालिकेक स्वताच्या पांयार उबे करतले। सोलर एनर्जी प्रकल्प, ट्रॅफिक प्लान जाग्यार घालप, मडगांवचो मास्टर प्लान तयार करपाचें उतर फ्रंटान जाहीरनाम्यांत दिलां। मडगांव 25 वॉर्डांतले 24 उमेदवार फ्रंटान जाहीर केल्यात। वॉर्ड 1 फ्रंटान उमेदवार घाल्लो ना। मडगांव डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या नांवा सकयल सगळे 25 वार्डांनी आपले कॅन्डिडेट दवरलेले आसा। नंबर 1 वार्डान सपोर्ट केल्लो आसा आणि आज तेजो मॅनिफेस्टो हांगासर रिलीज जाला। बॉडी जावची, पैसो रेव्हेन्यू जनरेट जावचो, CSR पैसो येवचो आणि खंयच्यान पैसो हाडपाचो आणि कसो हाडपाचो ते आमी सगळे बसून करतले आणि अशे तरेन ती एक सेल्फ सस्टेन बॉडी करून एक वेगळो आदर्श मडगांवकारा बरोबर त्या बरोबर गोंयांत दवरपाचो प्रयत्न आसा। आणि त्याच बरोबर आज जे आमी डिजिटलायझेशन म्हणटात तशें म्युनिसिपालिटीचे सगळ्या वर्काचो डिजिटलायझेशन करप अशे हे प्रमुख मुद्दे आणि त्या भायर आणि सबमुद्दे आसात। दुसऱ्या वटेन म्हापशें पालिका वेंचणुके खातीर वॉर्ड 10 आणि 17 मतदान केंद्रां बदलल्यात। मतदान केंद्रां खूब पयस पडटा म्हूण लोकांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो। वेंचणूक अधिकाऱ्यान सुवातेची पळोवणी करून हो निर्णय घेतला। The voters attached to the police station number 22 of part number 10, that is ADI North Zone, Ansabad, Mapsa, Goa, conference room, is include the voter number 1 to 1122 serial number, and that area covers is near Bank of India, Ansabad, Keni Wado, Sisar Wado, Ansabad behind electricity department, Ansabad near Vithoba temple, Mapsa electricity department, police stations quarter, Shiv Sagar apartment, Chandranath apartment, Ansabad garden center near modern soap factory, Dattawadi. That police stations is maintain the same and they will vote over here. There is nothing changes in the voters. Only the police station has been changed from government primary school West Wing to the Saraswat Vidyalaya Koldi West Wing. As regards to the police station number 36 of part number 70. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आणि श्याम सुंदर फट्टे। चली पत्रकारांच्या लैंगिक छळ केशीत गोंय पुलीस आरोपी पत्रकार रुपेश सामंता आड PTI न्यूज एजन्सीक बरयतले। रुपेशा आड केशी साध्यो न्हय। PTIच्या मॅनेजमेंटाक ह्या प्रकरणाची खबर आसूंक जाय म्हूण वरिष्ठ पुलीस अधिकारी प्रुडंटा कडेन उलयलो। रुपेश ATM वापरिना, ताणें मोबायलय वापरप सोडलां म्हूण ताचो पत्तो लागना अशें पुलीस म्हणटात। IGP सुनील गर्गान DIG, SP आणि संबंधित पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेतली। रुपेशा आड 4 FIR आसात। घेऊया एक विराम।